सोमदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदा सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करून देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतल्या लागीं तांणी भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर मोंतांत त्या दारा सोरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचे कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांये आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बाराबर देव मंदिरान गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशें बसून भीक मागितो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ती अजापून तोटाकली. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावन दी. म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणनात ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोरेचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. ताचे चाकरा आब्राहामाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें आब्राहामा कडेन कबलाट केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावं या. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनोवन जिवंत जालो त्याच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून ताचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक
तांचे दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लेओफस नांवाचो तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेक काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां त्याची. देवा आनी आख्खे पुर्जे मुखार कोरिना तसो उतरांनी पोदवेन कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारून दवरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायेलेक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्यांनी बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोले आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरी आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेसा आनी सगळ्या प्रवादी मेरेन आपणाक लागता तितलेंय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें पोरातून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखिलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलाक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताचे सांगाता एकठावलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनोवन जिवंत जाला आनी सेमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, आमचेशी राव आनी तो तांची सांगाती रावूंक भितर गेलो. नियाळा कादार अशी एक म्हणणी आसा, बरें करूंक गेल्यार खंय पाटीर येता. जेजू सोरी अशेंच कितें घडलें. उतरांनी आनी कोरण्यांनी पोरचेक सगळें बरेंपण फावो केलें. तरी वडिलांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी ताका खुर्सार जिवेशी मारलो. बागेवन पेद्रून जेन्ना जेजूच्या नांवान ओ पांगूळ मनशाक बरो केलो तेन्ना त्याच वडिलांनी तांचे थंय उजोटी सुरू केल्यो. आज आमच्या देशांत पर्यान जेजूच्या नांवान बरें करतल्यांक पिडापीड दितात, इगोर्जो मोडटात, इस्कॉलां लासून उडयतात. तरी हो जेजूचो वावर काळजीदारपणान फुडें व्हरतात आनी ताचें कारण म्हणल्यार जेजू तांचेशी आसा.
इमावसाचे वाटेर दोग शीस एकामेकाक थंय भासाभास करता आसतना जेजू खूण तांचे बाराबर चलून आपणाक लागू जातले शास्त्रांचो अर्थ सांगून ताची काळजां भितरल्या भितर हुलपायता. असल्या वेळार ते शीस जेजूक आमचेशी राव म्हूण मागतात आनी जेजू तांचेशी रावून जेवणार उणो मोडटा आसतना ताका वळखतात. जेजू आमकां सांगून दवरला, म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताची सवें हांव सदांकाळ आसा. पवित्र संस्कारांत जिवो जेजू हाजीर आसा. मिसा बलिदानांत वांटो घेवन जेजूची कूड शेवून पवित्र संस्काराक भेट करून पवित्र पुस्तक वाचून जिवितांत येतल्या आव्हानांक आनी कश्टांक जेजूक सांगाता घेवन फुडो करुया. मागणें, दोन दिसा मिसा बलिदानांत वांटो घेवन तुजें मांस रगत शेवूंक आमचेशी तूं राव जेजू.